गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा. सकाळचे न्ही 6:30 जाल्ली आसा. सो आयच्यान ऋतिकाचें स्कूल स्टार्ट जालें. सो इतले दीस न्ही सुशेगाद उठ्ठाली आमी 7-8 सुमार अशें. सो आयच्यान आतां बेगिना उठूंक जाय कित्याक हॉलिडे सोंपले. बॅक टू रुटीन म्हणटा पळय तशें. सो हो व्लॉग जो आसा न्ही मंडेचो व्लॉग आसा आनी काल संडे आसलेलो. काल न्ही आमी एक फंक्शनाक गेल्ली. तो व्लॉग न्ही हांव 2 दीस सोडून घालतलें, सो तुमकां पळोवंक मेळटलें, कळ्ळें न्ही. सो आयज ऋतिकाक करता हांव ब्रेड बटर गार्लीक. ताणें म्हाका सांगलेलें की आयज ताका ब्रेड बटर गार्लीक जाय म्हणून टिफिनान. सो आयज ताका फूल डे स्कूल ना, हाफ डे आसा, म्हणजे 11 सोडटलो तांकां. आनी तांकां रिसेस बीन कांय ना. सो म्हटलें आसूं करून दिता व्हर तूं, कित्याक मागीर तांकां भूक लागता न्ही. आनी सकाळचें न्ही कांय अशें हेवी ब्रेकफास्ट बीन कांयच करना. एक दुदाची च्या घेता आनी एक 2-3 बिस्कीट खावन तो वयता. सो म्हटलें आसूं, म्हटलें करया, म्हटलें करून ताका दितलें. मागीर तो वॅनीन खातलो हय का न्ही. सो आयज तांकां अशें रिसेस बीन कांय ना, बेगिना सुट्टलें. सो हें ताका न्ही ब्रेड बटर गार्लीक न्ही ताका खूब लायक ताका. सो गार्लीक न्ही बरें पयलीं फ्राय करून घेवंक जाय, मागीर मिक्सरान घालून न्ही ताका पेस्ट करून घेवंक जाय. आनी हांवें न्ही हितून चिली फ्लेक्स घातला आनी ऑरेगॅनो घातला. हें तुमी न्ही मुद्दम ट्राय करात. मातशें ताका न्ही अवन नाजाल्यार पॅनीन ताका न्ही मातशें गरम करून घेवंक जाय, कित्याक आतां चीज न्ही बरें मेल्ट जाता आनी ताका तें खूब लायक. सो ताका आयज करून दिलें हांवें. आनी टिफिना वांगडा न्ही कितें ना कितें एक फ्रुट्स बीन आसलें न्ही ताका फ्रुट्स बीन घालून दिता हांव, नाजाल्यार चिप्स किंवा फरसाण. की चिप्स बी आतां हाडपाचें हांवें खूब कमी केलां. फ्रुट्स घालता, नाजाल्यार कांयच घालना, बेश्टें ताका टिफीन कितें आहा तें दिता. सो आतां चिप्स बीन दिवपाचें न्ही मातशें हांवें कमी केलां. सो हांगासर न्ही टिफीन बीन म्हाजें सगळें रेडी जाल्लें आसा. सो ऋत्वीक न्ही चाय पिवन बसला, युनिफॉर्म घालतालो. सो ताका हांवें सगळें बॅग सगळें रेडी करून दिलें. आनी भायर वचून पळयत जाल्यार कितें पावस पडटालो. आनी फर्स्ट स्कूल दिसाकूच पावस. हें पळयात, बरो काळोख जाल्लो आनी बारीक पडटालो पावस. ओके. आनी हांगासर न्ही ऋत्वीक तुमकां सगळ्यांक हाय म्हटला आनी तो रेडी जालो. आनी शिवू आयज ना, सकाळीं मातसो बेगिना गेला कामाक. नाजाल्यार शिवच ताका न्ही सगळें रेडी करता. ऋतुकाचें काम न्ही सगळें शिवच करता. सो आयज शिव बेगिनाच गेल्लो सकाळीं कामाक. सो रातचेच ताणें सगळें युनिफॉर्म बी सगळें आयन मारून दवरलेलें. ओके. सो आयजच्यान स्कूल स्टार्ट जाल्लें आसा आनी आतां सामकी बिजी शेड्यूल म्हणटा पळय तशें, हय का न्ही. हॉलिडेन बरें मजा मारली. सो आतां सामकी बिजी शेड्यूल. सो ऋत्वीक गेल्लो आसा आनी तुमी पळोवंक शकता पावसूय बरो व्हडलो पडटा आनी भुरगीं थंय सकयल रावल्लीं आसा. ओके. सो तुमकां मेळटा मागीर हांव. सो आतां न्ही एक काम कमी जालें, झाडांक उदक घालपाचें. नाल्यार कितें जातालें खबर आहा, डेली घालचें पडटालें. सो आतां मातशें पावस स्टार्ट जाला, दमट सामकें, डेली उदकाची गरज ना. आनी हांगा तें पळोवंक शकता बरेंशें मोगरो जाला. हें पळयात, बारीक बारीक जाला फुलां तेवटेन सगळें. The next day. गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशें आहा तुमी? आमी सगळीं बरी आसा. सो ओदोर तुमी हेज्या पयलीं जे व्हिडिओ पळयल्ले पळय ते कालचे व्हिडिओ आसा. आनी तो आसा व्हिडिओ कालचो. आनी काल आनी फुडें हांवें न्ही कंटिन्यू करूना व्लॉग. सो म्हटलें हो आसा आयज नेक्स्ट डे. सो काल आसलेलो, म्हणजे काल ऋतिकाचो स्कूल स्टार्ट फर्स्ट डे. सो आयज नेक्स्ट डे आसा. सो काल म्हाका न्ही व्हिडिओ करून मेळूंक ना, की आईचें हेल्थ मातशें बरें ना. तुमकां खबर आहा न्ही लास्ट टायम ते आईचे पांय ते हांगा घरानूच चलतना मातशें ताका कितें कॅच येयलो नी कडेन. सो मागीर आमी डॉक्टरा कडेन गेले. मागीर डॉक्टरान मेडिसीन बीन दिलें. मागीर कमी जालें मातशें, कळ्ळें न्ही, कमी जालें. आफ्टर 1 मंथान परत तिका आतां स्टार्ट जाला. 1 म्हयनो जालो. सो परत तिका आतां स्टार्ट जाला. थंयसरूच दुखता म्हणटा ती. सो तिका आतां चड दुखता, म्हणजे भितर तिका न्ही सणसणटा आनी चड वेळ उबें रावंक जायना, वॉकिंग करपाक जायना. सो काल ती फूल डे न्हिदून आसलेली. सो म्हटलें आनी काल कांयच व्लॉग करूं ना. ती न्हिदली म्हटलें की तो खबर आहा बाकीचें कितलें काम आसता. हें कर तें कर, इशूका सांबाळ म्हटलें, चल आसूं म्हटलें. तरी पूण ती उठून येता किचनाक काम करपा आई. सो तिका म्हटलें तूं येनाका. सो एक 3-4 दीस व्लॉग करनारा कांयच जायना, हय का न्ही. सो ती काल न्हिदून आसलेली. सो मागीर म्हटलें आतां तिका सणसणटा म्हटलें. ती म्हणटा आपूण डॉक्टरा कडेन वचना. तो डॉक्टरा कडेन कितें जाता, तेंच मेडिसीन दिता. तें मेडिसीन खावन ती वाजेला. आनी तें मेडिसीन खालें की एक पेन किलर कशें तें तेन्नाच कमी जाता, मागीर परत तें स्टार्ट जाता. सो मागीर भयण म्हणपाक लागली तिका फिजिओथेरपी कडेन व्हर म्हणपाक लागली. सो म्हाका न्ही फिजिओथेरपी यादूच ना की आमची एक आसा एक फिजिओथेरपी सामकी बेस्ट. जशें तुमकां खबर आहा, जे म्हाजे पयलींच्यान कोण व्हिडियोज पळयता तांकां खबर आसतलें की म्हज्या भयणीक न्ही स्लीप डिस्काचे प्रॉब्लेम आसलेले, सामके वर्स्ट जाल्लेले, कळ्ळें तुमकां न्ही. सो आमी खूब डॉक्टरा दाखयलें. मागीर डॉक्टर म्हणपाक लागलो ऑपरेशन करपाक जाय. मागीर गेल्ली आमी, म्हणजे आमी रेडी जाल्ले,
म्हणजे ऑपरेशन करपाक मागीर खूब जाणां म्हणपा आली ऑपरेशन करनाका केन्ना केन्ना सक्सेसफूल जायना ऑपरेशन ते मागीर आनीक त्रास जाता फुडें. सो मागीर आमी कोणें तरी आमकां सांगलें, आमचीच कॉलनीन रावता तिणें सांगलें आमकां फिजिओथेरपी कर म्हणून. सो आमी मागीर फिजिओथेरपी कडेन गेले. सो हांगाच आसलेलें तेजी भयण एक 6 म्हयने हांगाच आसलेलें आमगेरूच. सो मागीर फिजिओथेरपी केलें. सो ते तुमी आतां पळोवंक शकता म्हाज्या भयणीक कितलें फीट एंड फायन जाल्लें आसा. ते फिजिओथेरपीन न्हू ते फिजिओथेरपीन न्हू तेजे स्लीप डिस्क न्ही सामकें बरें जालें कळ्ळें तुमकां न्ही. सो भयण म्हणपा लागली ताका व्हर आईक थंयसरूच फिजिओथेरपी कडेन. सो काल तिका हांवें डॉक्टराक कॉल केलें. सो सांगलें अशें जालां तूं पळयता म्हणजे तिका विचारचें पडटा ती पळयता काय ना. सो ती म्हणपा लागली यो म्हणपा लागली. सो तिणें कालूच यो म्हटलेलें काल शिव नासलेलो. सो आतां आयज तिणें आपयला. सो आयज 10 तिणें आपयला. सो आयज तिका व्हरता हांव. एक्चुली न्ही फिजिओथेरपी एक दीस बरें पळोवपाक गेल्यार तितून न्ही खूब जाणांचे अशें म्हणजे फायदो आहा हितून. हें डॉक्टरान कितें आतां मॅडिसीन घेवन न्ही ती सामकी वाजेयला आनी ते मॅडिसीनचें कांयच कमीच जायना. सो म्हटलें चल फिजिओथेरपी वचया. सो आयज तिका हांव घेवन वयता म्हणजे एकदां गेलें न्ही फिजिओथेरपीन सो तुमकां डेली ती आपयता. सो आतां पळोवया कशें कितें हाडपाक व्हरपाक बी आतां गाडी बीन पयला आतां कित्याक शिव काय डेली उरचना. एक टायम शिव ड्रॉप करतलो मागीर येतना मागीर. सो आतां पळोवया कशें आयज तिका व्हरता हांव दाखयता कितें म्हणटा पळोवया डॉक्टर. सो तिका खूब त्रास जावपा लागला कळ्ळें तुमकां न्ही. म्हणजे बसूंक जायना उठोवंक जायना इतलें तिका भितर भितर सणसणटा. सो आतां ती पळोवया कशें कितें तिका आतां व्हरता. ओके सो चला हांव रेडी जाता. इशुकाकूय भरयता इशुका म्हाका व्हरचें पडलें. इशुका कितें भरयता. ओके सो मागीर मेळटा तुमकां. ओके चला. सो चला भायर सरला आमी. पावसूय ना. म्हाका तो नंबर दिशिनात. येताना पळोवंक जाय शिव आसलो आमकां व्हरपाक म्हणजे हाडपाक नाजाल्यार रिक्षा कोण सांगता. चल 10 to 10:30 अशे भितर तिणें आपयला. ओके चला. हो गाडी शिकता खंय आं पयली चड्डी घालूंक शीक. चड्डी मम्मी घालूंक जाय. व्हडलो गाडी शिकोंक वयता खंय व्हडलो आं चेड्यान शिकोंक जाय गे पयली चड्डी घालपाक शीक. कितें रे चला चला. सो पावली आमी. जे शिव ड्रॉप करून गेलो ताका काम आसा आतां पळोवया वयताना कशें कितें. हय ओके आई गेला भितर. सो एक हाफ एन आवर लागता कोण ना तूं जातलें बेगिना. सो ती गेला भितर. सो जालें आमचें. जसं कॉल केलो शिवाक येता खंय आपूण व्हरपाक. सो हांवें ताका रिक्षा आनी कॉल करूंक ना. हेका येयला न्हीद हेका हांवें बेगिना उठयल्लें 9:00कूच. एक्चुअली टायमींग येता 10 उठपाचो. उठ म्हटलें की हांगा येवंक जाय न्ही आनी आयज फर्स्ट डे न्ही तिका कळचें ना म्हटलें. सो फाल्यां आपयला. एक 5 दीस यो म्हटलें कंटिन्यू. सो तिका आतां मातशें बरी दिसता. मातशें बरें मसाज केलें ते मसल्स आहा पळय टायट जाल्ले खंय. सो एक 5 दीस यो म्हटलें न्ही कंटिन्यू पुरो म्हटलं आनी मागीर नाका म्हटलां. फाल्यां आपयला. आमी न्ही 2 वर्सां फाटीं येतालीं हांगासर भयणीक घेवन. तेन्ना न्ही हो रोड दाखयता तुमकां. हो रोड बी सारकें नासलेलें आनी हांगा सगळें जंगल आसलेलें. पळय हांगा सगळें जंगल आसलेलें. आतां सगळें बिल्डींग येयला आनी ते फुडें आहा तें हें वेस्ट सायड शॉपिंग कपडे मेळटा थंयसर वेस्ट सायड ते. आनी हांगासर कांय नासलेलें सामकें हें कशें म्हणजे कांयच नासलेलें. आतां हांगा बरें केलां हें पळय सारकें बरें इम्प्रुवमेंट जालां आनी न्यू येयला हें फ्लॅट बरें दिसता. पण म्हाका इतलें लायक जावंक ना कितें गॅलरी खूब धाकटे आहा. सो खूब अशें चेंजीस जाला आफ्टर 2 years न्ही खूब चेंजीस जाला. पावली आमी घरा ओदळूच पावली. सो ताका पयलीं न्हीद घातलें. ताका अर्दें न्हीद जालें न्ही ताका बेगिना उठयल्लें हांवें. सो न्हिदलो. मागीर आतां जेवणाची तयारी. सो काल चिकन हाड म्हटलेलें शिवाता. सो काल चिकन हाडलेलें. सो चिकन न्ही हांवें मॅरिनेशन करून दवरलां. आयज बिरयानी करता आनी व्हडलेशें कांय करपाक मूड ना. बिरयानी करता आयज. मागीर फाल्यां पळोवया फाल्यां एक कितें बरेंशें तुमकां रेसिपी शेअर करता. तो बट चिंतलें आयज चपाती करया की सुक्का बीन करया पण ना आयज बिरयानी करया. ओके आनी इशुकाक हांवें चिकन बॉयल करपाक दवरलां. आतां जाला कितें खबर आहा आतां इशुकाक आमी खिचडी बीन करता न्ही ते आतां खायना तो. आनी जे आमी जेयता पळय तें दी म्हणटा. सो काल हेंच केलें आमी. काल न्ही बटाट घालून रोस केल्लो. जेयलो तो. कालोवन दिलें हांवें हातीनूच तो खावंक जाय. मातशें स्पायसी आसलेलें खालें तेणें. सो आतां म्हटलें आतां कितें करपाचें. आतां आमी आतां चिंतलां की जें कितें आमी करता न्ही जेवणाक तेंच ताका खावोवपाचें. कित्याक जालो न्ही 1 year आनी ताका खिचडी खावन ताकाय वाज येयला तें सदांच.
तर म्हटलं आसूं म्हटलें ओके. सो पोय आतां शीत ताका करता, बटाट घालून एक रोस्ट करता आसा आनी ताका थोडेंशें चिकन हांवें बॉयल केलां. बिरयानीक न्ही रातचेच हांवें सगळें मॅरिनेशन करून दवरलेलें, कांदो बिनो कट करून दिला हांवें. सो आयज न्ही हांवें हें ऑर्डर केलां, हें न्ही न्यू येयलां किलर म्हणून. म्हाका न्ही हें टेस्ट करून पळोवंक जाय. सो हांवें 2 हाडला, एक लखनवी तमाचा म्हणून फ्लेवर आनी एक हाडला हांवें तंदुरी ब्लास्ट म्हणून. सो हे 250 ग्राम हें. सो हें आतां न्यू येयलां, सो हें म्हाका आतां ट्राय करूंक जाय. सो हांव आतां न्ही हें मॅरिनेशन करून दवरतलें. पिठो आसता भितर, फक्त उदक आनी थोडेंशें ऑयल घालपाचें, मिक्स करपाचें आनी चिकनाक लावन दवरपाचें. सो हें न्ही हांव रातचें खावपाक. सो रातचें हांव रायस खावचें ना न्ही, आई आनी हांव. सो रातचें चिंतलें की हें फ्राय करून लेस ऑयलान फ्राय करपाचें आनी थोडें सलाड खावपाचें. सो हें दाखयता तुमकां आनी खावून मागीर दाखयता तुमकां कशें आतां टेस्ट घेवपा सारकें आसा काय ना हें. सो पळोवया, हें न्यू येयलां किलर म्हणून. ओके. सो हांव न्ही बिरयानी बीन करता, अजून शीत जावंक ना म्हजें. चिकन जस्ट 2 पीस हळद बी लावन ताका न्ही शिजयता आनी हेजें आतां सलाड करता. हांवें न्ही हांगा 2 पॅकेटां हाडला. सो फर्स्ट हांव हें करता आनी हांव न्ही हें डीप फ्राय बी अशें करचें ना, पॅनान फ्राय करतलें. आनी फाटल्यान न्ही इन्स्ट्रक्शन दिलेले आहा थंयच तुमी फॉलो करात. ओके. सो हें सगळें घालता. सो आतां हितून घालता हांव 3 व्हडलो चमचो उदक घालता. सो फाटल्यान जशें बरयलां पळय तेंच हांव इन्स्ट्रक्शन फॉलो करता. सो 1 व्हडलो चमचो घालता हांव दही घालता. सो आतां घालता हांव धाकटो चमचो तेल घालता. तुमी जाय जाल्यार फाटल्यान तितून बरयलां मस्टर्ड ऑयल घालूंक जाय म्हणून. सो हें पयलीं सगळें मिक्स करून घेता. सो बरें एका मिक्स करून घेवया. सो हें पळय मिक्स केल्लें आसा आनी मीठ बीन कांय घालप ना, मीठ बीन सगळें आसा आनी मसाला बीन टेस्ट करून पळयलें एकदम बरें आसा. ओके. सो आतां चिकन ताका लायता आनी चड अशें पातळ करनाकात, हें सारकें आहा परफेक्ट. सो हें न्ही हांव बरें मिक्स करून घेता. सो हें पळय जाल्लें आसा. आतां हें तुमकां जाय तितलें मॅरिनेट करून दवरपाचें 1 आवर कितलें. सो हें हांव रातचें करतलें फ्राय, कळ्ळें न्ही. सो हेका आतां हांव डब्यान घालून दवरता. सो हांव न्ही आनी हो एक पॅकेट करना, कित्याक हो चिकन न्ही खूब जालें. सो आनी हांव चिकन तें पळया फाल्यां बीन कशें तें. सो एकूच मसाला घालून केला हांवें. तो आसा हें तंदुरी ब्लास्ट खंय. ओके. सो पळया कशें जाता तें. हें रातचें करतलें हांव. सो म्हाजी बिरयानी रेडी जाल्ली आसा. फक्त सलाड करता, जालें. अशी सिंपलशी बिरयानी दाखयता तुमकां. हें पळय जाली बिरयानी. सो सलाड करता आनी मागीर मेळटा तुमकां. चला. सो टायम जालो 8:30. आतां हांव करताली भाजी. हे पळयात भेंडीची भाजी. सो फाल्यां रितिकाक टिफिनाक भाजी जाय, भेंडीची भाजी आनी चपाती. ताका लायक भेंडीची भाजी, चिटकीची भाजी, ताका असलें खूब लायक. आनी ताका कांय टेंशन ना टिफिनाचें, कितेंय करून दी खाता तो. तो म्हटलं आयज हांवें जेगणीतल्यान ऑर्डर केलेले भेंडी, बट तो येणे येयला. म्हटलें आतां रातीच करून दवरता भाजी बी. सकाळीं बरें गरम करून दिता ताका आनी फाल्यां चपाती करतलें. ओके. सो चिकन फ्राय करता मागीर काडून दवरला हांवें. तो करून खावन सांगता तुका कशें आहा तें. आनी आई बसला. सो आईक आतां पांय दुखता खंय भितर कित्याक तिणें आयज मसाज केलें न्ही. सो तिका लागून तिका आतां चड पेन. तिणें सांगलेलें आयज तिका चड पेन जातलें म्हणून. सो आयज तिका मातशें पेन चड जातलें. आनी गरम उदक गरम. सो 2 टायम गरम उदकाचें शेक दी म्हटलां. सो ओदोळ दिला आनी एक सांगला न्हिदतना न्हिदच्या पयलीं दी म्हटलां. सो तें एक जालें. मागीर फाल्यां एक 5 days तिणें आपयलां. फक्त 5 days पुरो म्हणपा लागली. तो मागीर 5 दिसांनी मागीर जाता म्हणटा ती बरी. दाखय गे पांय. ना पांय कांय दिसना ताका भितरूच. ते न्ही मसल न्ही टायट जाला म्हणपा लागली. ते ताका आतां लूज करूंक जाय. सो तिका लागून दुखता तें. हांगा बसल्या आकाश येयला. हय एका बसयला कित्याक शिव न्ही आतां सामान बी काडटालो, टीवी बीन काडटालो. हो मदीं मदीं वयता कबाब बी हाड्डी. डिस्टर्ब करता सगळ्यांक. पळय हांगा धाडून घेतला पळय. हे पळय तकली तें हें लागलें ताका चेर लागलें. ओके. चला हांव तें भाजी करून घेता बेगिना बेगिना मागीर तें फ्राय करता. ओके. सो आयज केल्ले बिरयानी आनी तो बिरयानी न्ही हांवें तो मसाला केल्लो पळय तितून केला आयज बिरयानी. A1 बरें जालां, टेस्टी जालां. सो आतां हांव बिरयानी मसाला बी हाडपाचें भानगडीन पडचें ना. हें सोंपलें की आनी परत करतलें हांव. खूब बरें जालां. सो हांगासर पळयात थंय तेल घातलां. तें थोडेंशेंच घातलां तेल आनी भाजता हांव. पळोवया हें कशें भाजून कशें लागता आमी सांगता तुमकां. सो हांगासर पळयात फ्राय करून जाल्लें आसा. शिव सांगतलो कशें आहा. बरें आहा न्ही. बरें आहा टेस्ट. ऋत्वीक असो ऋत्वीक खायना भाजलेलें. बरें आहा.
सो टेस्टी आहे तो मसाला हांवें भाजता भाजता दोन खाले बरें आहा मातशें चड स्पायसी ना तुमी कोण वेजिटेरियन आहा पळय तेमच्यांनी पनीर बिनी घालून करपा जाता आतां नेक्स्ट उरला नेक्स्ट आसा म्हाजो लखनवी तमाचा हो नेक्स्ट टायम पळयता कितें वेज बी नाल्यार चिकन आसा पण बरें आहा कमी तेल घालून फ्राय केला हांवें खूब बरें हेंचे मसाला किलर म्हणून न्यू येयला हेंचे खंयचे ब्रँड खबर किलर नांव किलर ब्रँड खंयचे खबर ना म्हाका पण बरें आहा हेंचे ते हाडच्या पयलीं आमी सगळे नेटार सर्च केले पण लोकांचो रिस्पॉन्स न्ही खूब बरो आसा बरें आहा खंय ते मसाला सो हांवें बेश्टे हाडूंक ना ते सर्च केले बरें आहा ते हें खबर ना पण टेस्टी आहा मसाला तिखट ना कांय ना आनी वरायटी म्हणजे डिफरंट डिफरंट फ्लेवर आहा म्हणजे आहा कळ्ळें तुमकां न्ही सो पळय हांवें नेक्स्ट टायम कितें करता ओके चला ओके आई मातशें आड पडला तिका पांय दुखता खंय तिका आयज मसाज केलें न्ही तिका आतां तिणें सांगलां आयज तिका पेन जातलें म्हणून मागीर जेवून जालें की न्ही तिका हांव गरम उदकाचें ताका शीक दिता ओके चला हांव ब्लॉग न्ही हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करा चॅनलाक सबस्क्रायब करा तो मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर बाय म्हणा बाय